सध्या विदेशात हो खेळ प्रचलित आसा, मात गोंयांत पर्यटनाच्या दृष्टिकोनांतल्यान ह्या खेळाचें आयोजन केलां. गोंय पर्यटन खात्या सयत कांय खासगी भागीदार बरोबर येवन हो खेळ आयोजीत केला. येता त्या 18 आनी 19 डिसेंबराक कळंगूट दर्यावेळेर हो खेळ जातलो. राज्यांतले जनते सयत देश विदेशांतले पर्यटकांच्या कुतुहलाचो विशय थारतलो, अशी माहिती पर्यटन मंत्री दिलीप पर्रेकर हांणी दिल्या. जो उपक्रम इंटरनॅशनल एंड नॅशनल देशी आणि विदेशी टुरिस्ट एट्रॅक्ट कशें करप हेज्या फाटल्यान आमी सदीत आसता. हो सुद्दां उपक्रम आहा. हो स्पोर्ट्स जो आसा पळय तो केज फायट म्हणजे इट इज लायक अ बॉक्सिंग जी आसा ही आपल्या त्या केजीन बॉक्सिंग जाता. आनी गेल्या वर्सा म्हाका दिसता टिटोन केल्लो हो कार्यक्रम आनी ताका बऱ्यापैकी प्रतिसाद मेळ्ळो. म्हणटकूच तो ओपन एअर जावचो अशें म्हणून आमची जी प्रॉपर्टी आसा GTDCची कळंगुटी बिचाचेर, त्या बिचाच्या म्हऱ्यान जो मोठो बीच पडलेलो आसा ह्या बिचाचेर हो इव्हेंट जावपाचो आसा 18 आनी 19 तारखेर शुक्रारा आनी शेनवारा. हो स्पोर्ट जगान ताका मान्यताय दिल्ली आसा आनी जगान बाकीच्या जाग्याचेर मोठ्या प्रमाणात चलता. गोंयानूय जावचो. गोंयांत त्या स्पोर्ट्सा खातीर लोक एट्रॅक्ट जावचे. हे आमचे स्पोर्ट्समॅन आहा पळय हे इंटरनॅशनल आसा. हे सगळे येवन हांगा गोंयच्या हेजेर आमच्या त्या बिचाचेर आमच्या 2 दीस खेळटले. 2 दीस आपले परफॉर्मन्स दाखयतले. ह्या सर्तीत देशभरातले 24 फायटर सहभाग घेतले असून सुमार 1500 प्रेक्षक वर्ग हे खेळ पळोवपाक उपस्थिती लायतले. स्वरक्षणाचेर हो खेळ आदारीत असून सध्या ह्या साहसी खेळाच्या स्पर्धांचे वेगवेगळ्या सुवातांचेर आयोजन केले वता, अशी माहिती मंत्री दिलीप पर्रेकर हांणी फुडें दिल्या. बिचाचेर जाल्ल्या कारणान जे ट्युरिस्ट येता न्ही तांकां एक प्रकारचो एंटरटेनमेंट. आमी आदी बिनाका नायट म्हणून करताले पळय, इवनिंग म्हणून करताले, जावं एखादो म्युजीक शो करतालो वीच इज विदावट कितें म्हणटा तें एनी चार्जीस. ह्या खातीर तांच्यांनी पयलीं सांगलां पळय की इट इज अ फॅमिली एंटरटेनमेंट. म्हणजे गोंयान कितें तरी बाबा अशें फॅमिली एंटरटेनमेंट म्हणजे बॉक्सिंग रेसलिंग कितें आसा पळय तेंचें मिक्स आसा पळय हें मेळटा. हेज्या मागचो उद्देश तो. आनी म्हणून ट्युरिजम डिपार्टमेंट जे बिचीस आमचे लागता ताच्या आमी तांकां परमिशन दिलां की तुमी हें करा म्हणून. IDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार.